रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आता उजवाडाक येवपाक लागल्या। आमदार विरेश बोरकर आणि पक्ष सुप्रीमो मनोज परबा मदीं आशिल्ली केस्तांवां दिसून येतात। जुलियस आल्मेदा वयल्यान सुरू जाल्लो वादाक लागून आजी पक्षा अंतर्गत फूट पडला काय कितें असो प्रस्न उप्रासला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात आमदार विरेश बोरकर आणि पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचे मदीं फाटले कांय दीस जाले व्हडलो फूट पडिल्ल्याचें दिसून येता। आक्षेचे पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हांणी मनोज परबाचेर केल्ले टिप्पणी वयल्यान वादाची सुरवात जाली। बायलां आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन परतून एक फावट बायलांच्या हक्का कडेन तडजोड केल्या असो आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खाशेली विनंती करून लेगीत काँग्रेसीन आपलो निर्णय बदलूंक ना। 1998 ह्या वर्सा काँग्रेसीन अशीच भूमिका घेतिल्ली। देखून लोकांच्या घराघरांनी वचून ह्या घडणुकेची म्हायती दितले, तशेंच बायलांक आरक्षण दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें दामून सांगले। मजगती ह्या विधेयकाक काँग्रेसीन आणि इंडी अलायन्सान विरोध केल्ल्यान लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान केल्या। केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर एक बरी खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडळान डीए म्हळ्यार डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक मान्यताय दिल्या। ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन प्रभावी जातली आणि डीए सध्याच्या 58% वयल्यान 60% मेरेन वाडटली। हो फायदो केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच निवृत्ती वेतनधारकांक डीआरच्या रुपांत मेळटले। ह्या निर्णयाक लागून लाखांनी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांची येणावळ वाडटली आणि वाडट्या म्हारगायेच्या मुखार हो निर्णय थाकाय दितलो। लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवां जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा। शेनवारा आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी उत्तर गोंयचे जिल्लो अधिकारी अंकित यादव हांचे सयत शिरगांवां वचून तयारेचो आढावो घेतलो। ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक, उपजिल्लो अधिकारी आणि हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी आणि देवस्थान समितीचे पद अधिकारी हजर आशिल्ले। मजगती सध्या तळेर वचपाक बंदी घाल्या, म्हणून जात्रेच्या दिसा तळी सगळ्यां खातीर उक्ती जातली। नेम मोडटल्याक 1000चो दंड भरचो पडटलो। कुसमण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। कुलूप लायिल्ल्या घरात आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो। तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सा 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सा 42 अशीं आसात। केपें पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना दिशिल्लीं। ते उपरांत आवय अलका आणि धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्लीं। हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो। ही गजाल तांणी आदली नगरसेवक तेरेजा त्रवासो हांकां सांगिल्ली। त्रवासोन रोखडीच केपें पुलिसांक हे विशीं म्हायती दिली। तिळामळ वाठारात शुक्रारा धक्को दिवपी घडणूक घडली।
आमे काडपा खातीर गेल्ले बायलेक विजेचो खर शॉक लागून मरण आयलें. निकोल ऑलिव्हेरा अशें मरण आयिल्ल्या बायलेचें नांव आसा. संबंदीत मरण पाविल्ले बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आमे काडपाचो यत्न करताली. मात तिच्या हातांतले पायप निसरून विजेचे सरयेक लागले. पायप स्टिलाचे आशिल्ल्यान तातूंतल्यान विजेचो प्रवाह गतीन प्रवाहीत जावन ते बायलेक शॉक लागून मरण आयलें. रावणफोंड मडगांव रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर 20 ते 24 एप्रिल मेरेन पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल आनी ओल्ड रेल्वे स्टेशन कडेन वचपी रस्तो कांय काळा खातीर बंद आसतलो. पर्यायी रस्ते वापरपाचें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां. गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळपा खातीर JSIDCक सुचोवण्यो जारी केल्या. हे विशींचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला. तमिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हांचे मदीं तयार जाल्ल्या टर्फ आनी हेर हवामानांतल्या बदलांक लागून हवामान खात्यान 19 ते 21 एप्रिल ह्या काळात गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 3 दिसांत वीज पडपा वांगडा गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. 21 एप्रिलाक पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच दर वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार वातावरण ढगाळ आनी कांय प्रमाणात पावसय पडटालो. मात अंदू अशीच स्थिती आसतली वा ना असो प्रस्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. मोलेच्या स्कॅनर चेक पॉइंटाचेर काम करपी 18 कामगारांक फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पगार आनी नेमणूक पत्रां मेळूंक नाशिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या प्रकरणात कामगार पंचायत मंडळा कडेन धांवले. पंचायत मंडळान रोखडीच कंत्राटदारा कडेन बसका घेवन चर्चा केली. हे चर्चे वेळार कंत्राटदारान फुडल्या सप्तका भितर उरिल्ल्या कामगारांक पगार आनी नेमणूक पत्रांय दिवपाचें उतर दिलां. आता दिल्लें उतर प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतलें हाची सगळेच कामगार वाट पळयता. पिळगांवच्या 40 परस चड धोंड शेकड्यांनी वर्सां सावन तोट्यांतल्या एका भाटात लयराई देवीचे एकवत पाळटाले. मात आतां संबंदीत भाटकारान हे भाट एका बिल्डराक विकला. देखून दर वर्सा एकवत पाळपी धोंडांक पारंपरीक तळार एकवत पाळपाक अडचण निर्माण जाल्या. देखून निमण्या वेळार ह्या धोंडांक तळ बदलचो पडलो. अंदू हे धोंड पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुला सामकार आशिल्ल्या शेतात माटव घालून एकवत पाळटात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा फांतोडेर नाशिक मुंबई महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका जोडप्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांच्या दुचाकीक एका ट्रकान नेटाचो धक्को दिलो आनी हो अपघात घडलो. ह्या वेळार दोगांकूय मरण आयलें. ही दोगांय जाणां बँकेची कर्मचारी आशिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तर प्रदेशच्या भटपुरा गावात वादळी सारखी स्थिती जाल्ल्यान एका घराचे पाखे कोसळिल्ल्यान एका सान्न चलयेक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आनी एका चलयेक तांच्याच घरांतल्या आनी ताच्या आवयक दुखापत जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. तेलंगणा पोलिसांनी शाळा आणि कॉलेजीच्या 100 मिटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या जाग्यांचेर धाड घालून तंबाखू पदार्थ जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांक हे विशीं वास लागिल्लो. उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ही कारवाय केली. तशेंच हातूंत आस्पाव आशिल्ल्यांक ताब्यात घेतले. शेनवारा दिल्ली पुलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सायबर फटवणूक प्रकरणाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 4 अटक केल्या. ह्या आरोपींचो दिल्ली, पंजाब आणि राजस्थान सारकिल्या जाग्यांनी सायबर फ्रॉड केसींनी आस्पाव आसा अशें कळटा. हालींसाराक अश्यो खूब घडणुको घडपाक लागल्यात, देखून पुलीस एक्शन मोडात आयल्यात.
कोल्हापूर येरादारी पोलिसांनी येरादारी नेम मोडपी रिक्षा चालकांक तालाव दिले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खुबशे रिक्षा चालक युनिफॉर्म घालिना, येरादारी कोयणे वेळार सहकार्य करिनात हे विशींच्यो कागाळी पुलिसांक आयिल्ल्यो. देखून पुलिसांनी तांकां तालाव दिले. वायट हवामानाक लागून दिल्ली विमानतळाचेर कांय विमान सेवा रद्द करच्यो पडल्यो. हाका लागून इंडिगो कंपनीन मार्गदर्शन तत्वां जारी केल्यात. हातूंत सगळ्या विमान सेवा विशीं प्रवाशांक म्हायती मेळटली. वायट हवामान आशिल्ल्यान प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दिश्टीन कांय विमान सेवा रद्द जाल्यात अशें कळटा. शेनवारा तामिळनाडूत थुतुकुडीत एका गुदावाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. दिल्लीत फुडले कांय दीस हवामानात बरोच बदल जावपाचो आसा. फुडले कांय दीस तापमान बरेच वाडपाचें आसा. 42°C इतले तापमान नोंद जावपाक शकता. देखून बरेच गरमेचे ल्हार जाणवतले. देखून गरजे शिवाय ओगीच भायर सरचें न्हय आनी भरपूर प्रमाणात उदक पियेवचें अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. दिल्लीत कांय प्रमाणात पावसान हजेरी लायिल्ल्यान थळाव्यांक जिवाक मातशी थाकाय मेळिल्ली. पूण हवा प्रदुशणाक लागून थळाव्यांक त्रास जालोच. आनंद विहारात 265 इतलो हवेचो दर्जो नोंद जाल्लो. पावसाक लागून थळाव्या लोकांच्या जिवाक थाकाय मेळिल्लीच, पूण हवा प्रदुशणाक लागून तांकां तोंड बांदून भायर सरचें पडलें.
सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हें एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारपाक शकता. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचें थारूं येता. अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. हालीसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. भायलें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात हें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशेंय पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचे कमी पिरायेचेरूच वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबिटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची जतनाय घेवची. दिसपट्टे पेनकिलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. अशें दोतोराच्या सोदा प्रमाण उक्ताडार आयला. केन्नाय कसलेंय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेनकिलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करता. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालीसराक पळयलें जाल्यार चलया पिरियड्सा वेळार लेगीत पेनकिलर घेतात आनी तात्पुरती दूख भागयतात. पूण हें खंय तरी टाळून ताच्या बदला कितेंय तरी घरगुती उपाय करून वखद घेवचें असो सल्लो दोतोरांनी दिला. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारूं येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कातीचो कॅन्सर लेगीत जावपाक शकता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियत रावल्यार काळजाचे दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपटे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालीसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्यां खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा ताण लागली काय रोखडेच सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक वतात. पूण ताच्या बदला उदक वा घरा केल्लें लिंबू सरबत तरी पिवप बरें अशें दोतोराचें म्हणणें. हालीसराक बायलांमदी लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता.
अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलांमदी लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावपाक शकता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चेकअप करप गरजेचो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड